आनी 4 म्हयने जाले वी आर सफरींग बीग प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां एवरी डे नाव एंड देन आमकां 2,000चे पेट्रोल लागता गाडी रान करपाक पोदेर आसा दुकानदार आसा सगळ्यांक आमी सांगूंक शकता कितें ना कितें वेरेज जो सिलिंडर मेन जो प्रोसेस आहा आमकां प्रिपेअर करपाक जाय न्हू तो सिलिंडर आमकां विकतो घेतलेले आमचे कडेन पयशेच ना क्वेश्चन आहा फुडें कितें की फाल्यां मिड डे मील कशी घालतली टिचर्स हें करिना म्हणजे कितें जालें प्रॉब्लम जाल्यार टिचर्स म्हणटा ना आमकां नाका हें मातशें कितें जालें जाल्यार आमी क्वॉलिटी कशी दितली जर आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार मिटींग वा समथींग कितें आहा तेंचें सो दॅट्स इट अरावंड कितले पेमेंट आसले तुमचे म्हणल्यार ऑलमोस्ट 3 to 3 lakhs म्हणजे ऑलमोस्ट 3च्या अबाव वयता सो आतां 4 म्हयने जाले जे आमी सप्लाय केला ते ऑलमोस्ट 3च जर धरले न्हू जाल्यार 12 लाख रुपया जाता एका ग्रुपाचे ओके सो 12 लाख एक ग्रुप खंयसून मॅनेज करतलो 4 म्हयने चिंतलेले आमी तेच की आमचे कडेन आनी जायना घालपाक ना आमी तशें डायरेक्टराक कन्फर्म केल्या शिवाय आमी सांगूच शकना न्ही आमी पयलीं इन्फॉर्म एग्रीमेंट केल्लो आसा न्हू म्हणजे डायरेक्टली आमी तांकां इन्फॉर्म करनासतना कांय करूं शकना हय सगळी रजिस्टर्ड ग्रुप विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा असल्या कष्टकरी बायलांचे पयशे आडवचे न्ही जाता तितले बेगीन तांचो पेमेंट क्लियर करचो म्हूण कामतीचे ट्वीट प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.